सभापतीन जिद्द केले खातीर कालचो दीस पिड्ड्यार गेल्लो म्हण सभापतीक जाणून दिवपाचो यत्न काँग्रेसीन केल्लो. 15 लाख गोंयकारांच्या जिवा कडेन आमी सरकाराक खेळपाक दिवचे ना. हो मुद्दो गंभीर आसा म्हण काँग्रेस पक्षान पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केला. RDX खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार. Now this is a very, very serious matter. And nobody can afford to brush it aside. I know some segment of the press said it is a washout. It is not a washout. Forgive me. They said yesterday was a washout. It is not a washout. For us, the health of a single human being is very, very important. And therefore, whatever maybe the rules and regulations, the rules are made for the functioning of the House. So till today, this adjournment motion is before the House and it has not been disposed of by the Speaker because we have not seen any order. And even if we had to give any order, we would have put one more motion because for us this is very important. So he is saying that there is no motion today is wrong, is factually wrong, is legally wrong. आयज जेन्ना आमी कालचो दीस स्पिकरा सुरवातीक स्पिकराच्या नदरेक हाडपाचो प्रयत्न केलो की काल तुमी जिद्द केल्ले कारणान कालचो दीस वाया गेलो. एटलीस्ट आयचो दीस तरी वाया घाली नाकात. कित्याक आमी जे मुद्दो तुमचे फुड्यान दवरला जो पयलीं आमी तेजेर उलोवप जावपाक जाय म्हणटात तो फक्त आमी 16 जाण आमदारान जे एडजॉर्नमेंट मोशन हाडला 16 जाण आमदाराचो प्रश्न ना हांगा न्हू म्हणून 40 आमदाराचो प्रश्न ना तर आख्ख्या 15 लाख गोंयचे जनतेचो प्रश्न गोंयच्या 15 लाख जनतेच्या हेल्थाचो प्रश्न आनी आयज शेवटी आतां तांकां उडास करून दिवपाक करया की म्हाका खुबशें वायटूय दिसलें की हांवें स्पिकर म्हाका बस म्हणलें आसतना सुद्दां हांव उबो रावन उलयत रावलो. हांव गेले इतली म्हणजे कारकिर्दी भितर केन्नाच अशें हें केलें ना की बस म्हणलें आसतना हांवें उलयत रावलो अशें केन्ना खंय केलें ना. पूण आयज करचें पडलें कित्याक जेन्ना 15 लाख लोकांच्या हेल्थाचो प्रश्न आसा आयज हो फक्त 16 आमदार आनी 40 आमदार 40 आमदारांनी हाका सहमती दिवपाक जाय आशिल्ली हाचेर डिस्कस करपाक. आतां जेन्ना हांवें कालच्यान जर ते कोण कोण ओगी आसले आयज डायवर्ट करपा खातीर डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न जावपाक लागलो. आतां 2-3 आमदार उबे रावन काही मंत्री उबे रावले आनी कितें उलयता म्हळ्यार म्हाका खबर ना आमी कितें रॉंग उलयले ते खंय तरी हो इशू डायवर्ट करपाचो प्रयत्न केला. This issue of formalin is a very serious issue. So we've all come together and decided that we wanted a chance to speak, but we weren't allowed. We weren't allowed to speak. And if you've been reading reports about formalin, it very clearly says that it's a poison and there can't be a permissible limit to formalin. Government is really serious. आम उलोवपा दिना जाल्यार आमकां डिस्कशन करूं दिना. कॉलिंग अटेंशनाचें आमकां उलय म्हूण सांगता. कॉलिंग अटेंशन म्हणल्यार कितें एक दोग जाणांक उलोवपा मेळटलें तो उलोवपाकूय दिवपाना. Just now we want that the government should come clean on the fish. People are dying here and the government is not allowing us to speak. We are the opposition and those who are criticizing us, one party has been criticizing us. We want to tell that party that you have still not come into parliamentary politics. Please come first. We know, I mean, 2 term काढले हिंगा. आणि democracy, protest is a right.